येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांवच्यो इतिहासीक इमारती जाल्यात म्हाताऱ्यो. 16 इमारती केन्नाय घालून घेवपाचे तयारीत. पालिका म्हणटा तयार करतले अहवाल. वाडोवन दिल्ली घरपट्टी आनी वेवसायीक दरवाड घेयात फाटी. मागला फोंड्या बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल फोरमात. टोटल रोलबॅक शक्य ना, पूण मागण्याचेर करतले विचार, सांगला फोंड्या नगरपालिकेन. फुडल्या 48 वरांत आनीक 2 डिग्रीन देंवतले उणें तापमान. 34 ते 21 डिग्री उरतले ब्रेस्तारचे चडावात आनी उणें तापमान. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. इतिहासीक दायजाक लागून फामाद आशिल्ल्या मडगांव शाराक भोव समस्यांनी रेवाडो घातला. तातूंतली एक समस्या म्हटल्यार मोडूंक पाविल्ल्यो पोरण्यो इमारती. मडगांवां 16 पोरण्यो इमारती लोकांचो जीव घेवपाचे तयारीत आसात. तांचो विलो लावचो थळावे मागतात जाल्यार ह्या इमारतीचे सर्वे करून ताचो अहवाल तयार करतले, पालिकेन मागला. आमी दाखयतात ज्यो मडगांवची ज्यो बिल्डिंगी आसात, ह्या बिल्डिंगी जवळ 19 बिल्डिंग ज्यो आसात, ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती किती जाल्या आणि आज आमी ज्या जाग्यार उबी आसात ही कुमुलदातीची बिल्डिंग आणि ह्या कुमुलदाती बिल्डिंगीची जी परिस्थिती पळयल्यार केन्नाय मोडपाक शकता. आमच्या फाटल्यान वयर जर तुमी पळयत जायत तर वयर सगळे स्लॅब कोसळून आसा. हे स्लॅब कोसळटले भुरग्यांचेर पडपाक शकता. हांगा इस्कॉलाचे कॉलेजी भुरगीं रावतात. हांगा ज्यो बशी आसात ह्यो बशी हांगा रावतात. हांगा हजारांनी इस्कॉला भुरगे जे लोक कामां वतात, जे कोण बसीचेर वतात ते हांगा रावतात. ह्या जाग्याचेर रावतात आनी हांगच्यान बसी वयल्यान ते वतात. हांगा सकयल कितलेशे लोक आपल्याले पोट भरतात. ज्योती शिवोन या आनी बूट पॉलिश करून तेंचे रिस्क आसा. म्हणजे खंय तरी कलेक्टरान हे इनिशिएट घेवपाक जाय. कित्याक ऑलरेडी ह्या बिल्डिंगेचे कितलीशीं वर्सां जालीं धाडले कडेन आसा, पूण हेचेर कलेक्टरान कांयच केलें ना. पयलूच एक इन्सिडंट जाले कडेन आसा मार्केटात, एक इंजर्ड जाले. हेजे मुखार आतां न्यू इयर आसा, क्रिसमस आसा, हांगा गर्दी जातली. पूण हेचेर कोण जबाबदार? फाल्यां कोणाक जाल्यार कोण इनिशिएट केला आनी जबाबदार कोण आसतलो? म्हणून कलेक्टराक एक मागणी आसा की कलेक्टरान ही बेगीच्या बेगीन इनिशिएट घेवन ह्या बिल्डिंगेचे सूक्ष्म लावचो म्हणून. 30-35 वर्सां ह्या बिल्डिंगेक जाल्ली आसा त्या सगळ्याच बिल्डिंगेच्यो मडगांव म्युनिसिपालिटीच्यो एरिया भितर कितें येता त्यांची फ्रेश सर्वे करपाची आनी सगळे ते कितें त्यांचे भितर प्रॉब्लेम आसात बिल्डिंगे भितर. थोडे कडेन मेंटेनन्स केल्ले ना, थोडे कडेन सिमेंटाचे तुकडे पडपा लागल्यात, ती परत फाटी घडल्या. आता फॉर एक्झाम्पल ही कोमदाद बिल्डिंग आसा, ही कोमदाद बिल्डिंग त्यांच्यानी कमीत कमी 10 वर्सां जाली गव्हर्मेंटान खाली केल्ली आसा. तिचे केन्नाय कितें जावंक शकता. म्हजें अशें की हे प्रायोरिटीचेर घेवन कलेक्टर ऑफिसान जावं तांणी एक टीम नवी तयार करून चड काम आसचें ना. सादारण 2-3 म्हयन्यांनी भितर जावचे एरियान ते पळयत आतां 2-3 बिल्डिंगी आतां एक बिल्डिंग काडली, दुसरी बिल्डिंग मोडपाक काडली, जनताय काडली, मागीर संस्कार ऑलरेडी मोडली. आतां दामोदर हावसिंग सोसायटी आसा तिचें कितें तरी चल्लां, परत नवी बांदपाचें. अश्यो ज्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसा ताका आनी हें करपाचें ना. इमिजिएटली तेजेर डिसिजन घेवपाची गरज आसा आनी त्यो डेमोलिश करपाची गरज आसा. फुडें मोठे कितें तरी अपघात घडचे पयलीं. टोटल म्युनिसिपालिटीन ज्यो आमी सर्वे करून आयडेंटिफाय केल्ल्यो बिल्डिंग्यो जवळ जवळ 21 आशिल्ल्यो, तातूंतल्यो 2 डेमोलिश केल्यो. फॉर एक्झाम्पल एक म्हळ्यार आख्या संस्कार बिल्डिंग ही ऑलरेडी जावन ताणें रिकन्स्ट्रक्शनाक स्टार्ट केलां. आतां जवळ जवळ 19 बिल्डिंग्यो तांचे आमी सगळें डिटेल इन्स्पेक्शन बी करून रिपोर्ट थोड्यांक नोटीसी धाडिल्ले कडेन थोडी नोटीस सर्व केले कडेन थोड्यांनी म्युनिसिपालिटीक म्हाका रिकॉर्डाचें मेळटा म्हणजे थोड्यांनी म्युनिसिपालिटीक प्रायवेट स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हाडून दिले कडेन प्रायवेट इंजिनियरा कडल्यान. पूण ताका जे हें आसता पळय तांकां स्पेशल गव्हर्मेंटाचें हें आसता स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट बी थोडे हें आसता, इंजिनियर्स आसता. थोड्यांनी प्रायवेट दिल्ले कडेन असो रिपोर्ट आहा. पयर आमची मडगांवचे आमदार आनीक चीफ ऑफिसर हांव आनी कलेक्टरा बरोबर मिटींग जाली. कलेक्टरान डायरेक्शन दिल्ले कडल्यान टोटल ज्यो अश्यो बिल्डिंगी आसात त्या आमी तुमी आयडेंटिफाय तांचे विथ रिपोर्ट सगळें आमकां सबमीट करा अशें. सो त्या हिशोबान आमी सगळें आतां ऑलरेडी एडिशनल कितें आसा जाल्यार तेंय आयडेंटिफाय करतात आनी टोटल आमी रिपोर्ट मागीर कलेक्टराक सबमीट करतात. गोवा 365 खातीर मडगांव रमेश नायक रावत. वाडोवन दिल्ली घरपट्टी आनी वेवसायीक दरवाड फाटी घेयात.
फोंड्या बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल फोरमान फोंडा पालिके कडेन मागला. ताका टोटल रोलबॅक जाल्लो जाल्यार नगराध्यक्ष म्हणटा पुराय रोलबॅक करूंक शकना, पूण सगळ्या घटकां बरोबर चर्चा करून योग्य तो उपाय काडटले. फोंडेच्या वेवसायिकांनी आयज फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी मुख्याधिकाऱ्याची भेट घेत निवेदन भेटयलें. हाऊस टॅक्स आनी उद्देगीक करांत केल्ली दर वाड फाटीं घेवची अशें तांणी नगराध्यक्षा कडेन मागलें. आयकात फोंडेच्या व्यापाऱ्यांचे गाराणें. म्युन्सिपाल्टीन परत टॅक्स वाडोवपाचे प्रपोज केल्ले आसा. तातूंत कमर्शियल जे आसा ते 500 टायम्स ते वाडयतले आनी घरगुती जे आसा ते 100 टायम्स वाडयतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेली 2-3 वर्सां कोविडाक लागून ऑलरेडी बिझनेस खूब डावन आसा आनी आमी कशे सर्वायव जावपाचे हो व्हडलो प्रश्न आसा. सो ताका लागून आमी सगळे जाण मेळून एक म्युन्सिपाल्टीक निवेदन दिवपाचें केलां की हे सगळे टोटल रोल बॅक करा, कारण ऑलरेडी बिझनेस खूब डावन आसा. तुमकां खबर आसा मार्केटाचें सिच्युएशन कशें आसा तें. सबका साथ सबका विकास प्रत्यक्षात दिसूं दी अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीनय वेवसायिकांचे वतीन बाजू मांडली. व्यापाऱ्यांक परवडपा सारके दर निश्चित करचे ताणें मागलें. आमी तांकां हाज्या पयलीं गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचे ऑफिशियल स्टँड कळयला की हे जे टॅक्स वाडयले हाऊस टॅक्स आनी कमर्शियल टॅक्स दिस इज नॉट जस्टिफायड. आनी आमी तांकां 10-15 दिसां पयलीं लेटरूय दिल्ले. कावन्सील मिटींग 18 तारीख आसा. आमी मागला की ते कावन्सिला मुखार दवरचे आनी तांकां एक एग्जाम्पल दिलां आमी की हालींच एप्रील म्हयन्यान द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनान प्रॉपर्टी टॅक्स वाडयल्ले, पूण वाडयता आसतना थंय ऑब्जेक्शन आनी सजेशनां पयलीं मागयल्लीं पब्लिका कडल्यान. म्हणजे खऱ्या अर्थान जे म्हणटात सबका साथ सबका विकास तो थंय तांच्यांनी केल्लो, म्हणजे त्या कॉर्पोरेशनान जी BJPची न्ही. सो आमी हांगा मागतात की सगळे बिझनसमॅन ट्रेडर जे स्थानीक आमी फोंडेकार सगळ्यांक बरोबर घेवन एक डिसिजन घेवचें. आनी हाऊस टॅक्स आनी उद्देगीक करांत केल्ली दर वाड फाटीं घेवची हे मागणेचेर नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिल्ली ही प्रतिक्रिया. आमी ऑलरेडी पयलीं सांगिल्लें की आमी जेन्ना डिसिजन घेतलें ते आमी पुटअप करतले नोटीस बोर्ड रेजल्युशन नोटीस पुटअप करता त्या दिसा सांगिल्लें. सो एनी सजेशन आसा ते तेणी दिवपाचें त्या दीस आमी सांगिल्लें आसा जाल्यार. सो ते त्या प्रमाणे आज ते घेवन आयले. आमी तांकां सांगलें की आज सगळे आशिल्ले CEO आशिल्लो अकावंटंट सगळे ते आशिल्ले आनी तांकां सांगलें आमी नेक्स्ट वीक परत मिटींग आपोवया डिटेल डिस्कशन करपाक. आमी कित्याक वाडयला आज आमी सांगलें कित्याक वाडयला कितें कारण आनी जे PUDचे आमकां रेट्स जे आसात ती आमकां फॉलो करची पडटा. इतले वर्सां जावन ती फॉलो जावं नाशिल्ली ते आतां ती आमकां करची पडटा रेट्स फॉलो. आनी तशेंच पॅरा ऑडिटूय काडला आमकां. सो ते लक्षांत घेवन फुडें परत तांकां आपयला डिटेल डिस्कशन करपाक आनी ते आमी डिटेल प्रेजेंटेशन तांकां दितले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. स्वच्छ सुंदर अव्वल हरीत डिचोली अशें फकत म्हणून भागचें ना. दिवचल नितळ आसपाक जाय आनी दिसपाकूय जाय. आदलो नगराध्यक्ष रजनीकांत लावंडलिसान छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचे अवतिकायेचेर खंत उक्तायल्या. ह्या ग्रावंडार येवन वच ताणें खेळा मंत्री गोविंद गावडेक उलो मारला. स्वच्छ सुंदर अव्वल हरीत डिचोली अशें फक्त म्हणून भागचें ना, दिवचल नितळ आसपाकय जाय आनी दिसपाकय जाय. आदलो नगराध्यक्ष रजनीकांत लावणीसान छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाची अवतिकायेचेर खंत उक्तायल्या. ह्या ग्रावंडार येवन वच ताणें खेळा मंत्री गोविंद गावडेक उलो मारला. इन हार्ट ऑफ द सिटी म्हणटात तसो हो प्ले ग्रावंड आसा. भायल्यान पळयल्यार चकचकीत दिसता, पूण भितर गेल्यार मैदानाचे हाल पळोवन वचो. डस्टबीन आसात पूण प्लास्टीक पातळां. टायल्स आनी पेवर्स फुटल्यात. बसपाचे सोपे पेड्ड्यार जाल्यात. मदींच गोल पोस्ट पडल्यात. मळाची मोवसाण गेल्या. फोंडकुलांनी तकल्यो वयर काडल्यात. आदलो नगराध्यक्ष आनी एका तेंपा वयलो खांपो खेळगडो रजनीकांत लावणीस आनी नाझीर बेगान ग्रावंडाचे अवतिकाये कडेन बोट दाखयला. पळयात. ग्रावंड हो हांव जेन्ना ग्रावंडार वता तेन्ना पूण म्हाकाय दूख जाता कित्याक जो इतले कोटी रुपया खर्च करून सुद्दां त्या ग्रावंडाची मेंटेनन्स जायना सारकी. आनी चड वायट कित्याक दिसता की आतां दिवचले पयलीं एक बाफ क्लब आशिल्लो, हांवूच त्या प्रेजिडेंट आशिल्लो आनी कांय कारणां खातीर हांव तितलो हें करूंक शकलो ना. पूण आतां सगळे नव्या भुरग्यांनी हातान घेतला आनी ते भरपूर मेहनत घेतात. तेंच्यांनी बरी टीम केले आतां आनी हाज्या फुडें बरे बरे टुर्नामेंटूय जातले ग्रावंडार. तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन कितें करून त्या ग्रावंडाची निगा सारकी राखची. ग्रावंडाची पळय ते सगळे
ते सगळे जर हे जर पळयत टायल्स बी सुटलेले पळयल्या नंतर आनी म्हाका एक दिसता की सुंदर डिचोली आनी हे डिचोली हे कित्या खातीर म्हणून सुंदर म्हटल्यार ते सुंदरूच आसूंक जाय तेन्ना ग्रावंड जाता इतले बेगीन तुमी हें करचो बरो करचो आनी सरकार आनी म्हजी गोविंद गावडेकूय विनंती आसा की स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एक जेन्ना म्हज्या सारकिल्लो ओल्ड मनीस जेन्ना रिक्वेस्ट करता की बाबा एक ग्रावंडाची मेंटेनन्स सारकें दवर तांकां ती पयशे हें कर तें कर तेन्ना तें मातशें ताणें बेगीन करून घेवचें अशी म्हजी ताका विनंती आसा आनी नगरपालिकेचे जे आसात नगराध्यक्ष बी हो क्रिकेटपटू हो क्रिकेट न्हय सॉरी फुटबॉलपटू तो आनी तेन्ना ताणें म्हाका चड इंट्रस्ट घेवचो मातसो ज्या प्रमाणे म्हाकाय खबर आसा हांव जेन्ना नगराध्यक्ष आसलो तेन्ना हांवें त्या ग्रावंडाचेर चॅलेंज म्हणून हांवें तो ग्रावंड रिपेर केल्लो आयज आमचो बिचोलीचो शिवाजी मैदान हो एक वन ऑफ द बेस्ट ग्रावंड इन गोवा इन द हार्ट ऑफ सिटी म्हणटा तसो तो ग्रावंड आसा ते ग्रावंडाची तेंच्यांनी दुरुस्ती म्हणजे रिपेर केल्लो ताका आनी हे केल्लो आतां कितें जालें खूब तेंप जालो तो ग्रावंडाचेर ते लक्षच घालनात आनी ग्रावंडाचेर खड्डे पडला झाडां वाडला आनी भुरगे खेळटा तेन्ना कितें जावं शकता फुटबॉल खेळटना काय व्हडले व्हडले खड्डे पडलेले आसा आनी पांय बी तेजो मुड्डोन बी एक जावंक शकता इंजर्ड जावंक शकता हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हे ग्रावंडाचेर लक्ष घालचें आनी भुरग्यांचें आमचें हें करचें कित्याक सांजचे टायमींग लोक हांगा वॉकिंगाक येता आनी भुरगे कोण फुटबॉल खेळटा कोण क्रिकेट खेळटा कोण म्हणजे भुरगे आपली प्रॅक्टीस करता हांव सांगता गव्हर्मेंटाक की तेंचें लक्ष घालचें आनी ग्रावंडाची लक्ष घालून ग्रावंडाक रिपेर करचें परतून पयलीं आसा तशें आनी ताका बरें ग्रावंड करून भुरग्यांक दिवचें म्हणून अशी म्हाजी मागणी आसा बसपाक केल्ले ते सगळो तेंच्यांनी म्हाका आसा बरे क्वॉलिटीचे कितें पेवर्स बिवर्स आनी बरे टायल्स घालूंक ना तेजे खातीर सगळे फुटलेले आसा आनी हांव सांगता लोकांक कितें म्हणजे कितें बसताना बसपाकूच मेळना अशी दुर्दशा जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. सुमार 1 म्हयनो जालो तरी मेर्शेच्या लॅस्लिना डी कॉस्टाच्या भुरग्याक अजून आवयचे सुवाधीन करूंक ना. लॅस्लिनाच्या भुरग्याक अजूनय कित्याक ताब्यात दवरल्यात असो प्रश्न समाजीक वावुरपी तारा केरकारान CWDक केला. हे घडणुके संबंधात तारान आता मानवी हक्क आयोगा कडेन संपर्क साधला आणि त्याचबरोबर चिठ्ठीच्या माध्यमांतल्यान राज्यपाला मेरेन ते घडणूक पावयल्या. भुरग्यांक व्हरोन ताब्यात घेवपाचे क्रूर पद्दती फाटल्यान CWDच्या हेताचेरूय तारान दुबाव घेतला. थंय स्कॅम चलता काय कितें असो तांचो रोखठोक प्रश्न. पळयात. मॅडम आयचो तुमचो इशू भुरग्यांक लागून जाल्लो आनी तुमी आयज गव्हर्नराच्या फुड्यान गेल्ली सो तुमकां तेजो रिस्पॉन्स कितें मेवलो आनी कितें तुमचें आन्सर? मेर्शे CWC नॉर्थ पळय आहा तेंच्यांनी भुरगीं व्हेली आनी आमी आज म्हयनोभर मायज जालो बोवाळ मारता कितें कितें लेटरां दिता जाल्यार तिणी आजून भुरग्यांचें कांयच हें करूंक ना म्हणून आज आमी गव्हर्नराक मेळपाक गेल्ली. एक लेटर तिच्या नांवान आमी टायप केला पण गव्हर्नर गोंयांत नासल्या कारणान आमकां मेळपाक मेळूंक ना. आमी लेटर एंट्री केल्या आनी येयल्या तितून आमी सगळो फॅक्ट तितून घातलेलो आसा आनी दाखयला की कशा रितीनी नॉर्थ CWC पळय आसा तेंच्यांनी भुरग्यांक तेंच्या आवय बापायक कशें टॉर्चर करून तांकां भुरग्यांक व्हरोन दवरलें आनी ती भुरगीं आवय भुरग्यांक लागून आनी तो बापूय रडत आसता रातभर तें आमी गव्हर्नराक सांगतली म्हणून गेली पण गव्हर्नर नासल्या कारणान आमी परत येयली आमचें लेटर एंट्री करून. दुसरें आमी ह्युमन रायटान लास्ट टायमार लेटर केल्लें आमी 9 तारखेर तें सुद्दां आज आमकां ह्युमन रायटान सांगलें की तुमची केस आमी एडमीट केल्ली आसा तेन्ना तुमकां आमी डेट दितली. सद्या आमकां तेंच्यांनी आफोवन तें सुद्दां तेंच्यांनी आमकां एडमीट केल्या म्हणून पळय जुइजान आमकां हें दिल्लें आसा. कितें आसा खबर आसा ही जी 2 जी चेडवां आसा न्ही ताका ट्रॅप करून तेंच्यांनी व्हेला आनी कितें तरी स्कॅम चलता काय कितें हो आमकां दुबाव मारता. कित्याक एक भुरगी आवय भुरग्यांक जी जल्म दिता ती भुरग्यांक कितेंय केलें जाल्यार भुरग्यांक पोसता. हांव म्हणूंक सोदतालें CWC तेंच्यांनी कितलेय जरी आतां ती घरांतल्या मनशांक लायट ना ती प्रॉपर पळयना अशें म्हणून व्हेलें. गोंयभर तेंच्यांनी आतां भोंवचें घरांनी तेंच्यांनी भोंवचें कोणागेर लायट ना कोणाचो बापूय मेला कोणाची आवय मेल्या ती भुरगीं बरी आसा काय पळय आनी इतलें तांकां हें आसा. रस्त्यार त्या मेर्शेच्या आतां हेजे कडेन चर्ची कडेन आज हांवें सकाळीं सुद्दां फोटो काडला
थंय कितलीं तरी भुरगीं ती खंयची गांवांची येवन थंयसर भुरगीं रस्त्यार न्हिदता, तेंचे आवय बापूय ते फुगे बिगे विकता, तसल्यांची भुरगीं व्हरान तेंच्यांनी खरेंच भुरग्यांक रस्त्यार उडयल्ली आसा. ही बायल आमचे गोंयचे, तिचें घर आसा, तिका रावपाक आसा, सगळें आसता, ती फादर बिदर तिका हेल्प करता, ती भुरगीं तेजी एक दीस इस्कॉलान वचनासतना रावता, त्यासल्या भुरग्यांक काडल्या आनी हेंच्यांनी म्हणला. म्हणून अशें चिंतूंक येता कितें रॅकेट चलता काय कितें चेडवांक उखलून व्हरपाचें, रॅकेट चलता असो आमकां भिरांत दिसता. कित्याक थंयचो तो बॉर्जीस म्हणून पळय कोण आसा तो सामको तेजे एकूय बरो रिकॉर्ड ना, तो फकत चेडवांक 18 वर्साची कंप्लीट जातकूच त्या चेडवांकूय पण तो आपल्या व्हरोन एनजीओन दवरता खंय, हेंय बरोबर न्ही. कित्याक लागून तो सगळे नाटकां करता? म्हणजे तुमी ट्रॅप करतात, ज्यांकां कोण आवाज काडपी मेळना त्या लोकांच्या भुरग्यांक तुमी अशें व्हरता. अशें कितले चेडवांक व्हरून तेणें दवरला आसतलें म्हणून कोण जाणा. म्हणून आमच्या आतां गव्हर्नराक आमी लेटर केलात, आमी रिक्वेस्ट केला, हांवें मागला तेंचे कडेन की तुमी आमची दोगांय ही जी भुरगीं आसा ती हिणें दिवचें म्हणून. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नावेलीचे आवर लेडी ऑफ रोजरी फेस्त बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयले. परंपरेक धरून जायत्या वर्सां सावन हे फेस्त नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकाच्या बुधवारा मनयतात. जाल्यार युनिवर्सल चर्च आवर लेडी ऑफ रोजरी फेस्त 7 ऑक्टोबराक मनयतात. पळयात. सकाळी माउंट कार्मेल चॅपेला सावन नावेलीच्या ऑल लेडी ऑफ रोजरी इगर्जे मेरेन पारंपारीक मिरवणूक काडून नोवेना सुरू जाली. नोवेना वेळार पयल्या मिसाच्या आदीं सकाळीं आनी मागीर परत सांज वेळार नोवेनाच्या मिसाचे पयलीं रोजरी करपाक इगर्जेंत लोक एकठांय येतात. उपरांत हे फेस्त धार्मीक रितीन व्हडा उमेदीन मनयतात. फेस्ताच्या दिसा सांज वेळार सगळ्या धर्माचे हेर भावार्थी इगर्जेंत येवन मागणें मागतात, मेणवाती पेटयतात आनी ऑवर लेडी ऑफ रोजरीक फुलां अर्पितात. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. राज्यात हवामान सुके उरतले. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 48 वरांत उणें तापमान आनीक 2 डिग्रीन देंवतले. जाल्यार ब्रेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 21 डिग्री उरतले. ह्या सप्तकाचे अखेरेक हवामान शांत उरतलें. बिरेस्तारा फातोडेर कांय वाठारांनी चड प्रमाणांत दंव पळोवपाक मेळटलो. उपरांत दनपार मेरेन वत पडून मळब नितळ उरतलें. सांज वेळार कांय वाठारांनी कुपां दाटूं येतात. हवामान शांत आशिल्ल्यान बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. 20 तारखे मेरेन हवामान सुकें. बिरेस्तारचें चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. शेनवार मेरेन उण्या तापमानान 2 डिग्रीन उणाव. बिरेस्तारा फातोडेर चड प्रमाणांत दंव. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.